बेसिकली ब्रश केल्या उपरांत फ्लॉस जावपा जाय आनी माउथवॉश घेवपा जाय. ह्यो 3 गोष्टी तुमी घेतले जाल्यार म्हाका दिसता बेसिकली तुमचे जे सहज जे प्रॉब्लेम आहा ते टेकन केअर ऑफ रुटीन प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हाजे भितर समज दात किडला नाल्यार आनी हिरडी जाला तेजेय केअर घेवपा जाय. ते दॅट कॅन बी वन ऑफ द रिजन फॉर डॉक्टर तांचो थर्ड प्रश्न इम्पॉर्टंट आशिल्लो की हाऊ सेफ आर दीज माउथ वॉशीस म्हणजे बाबा फ्रिक्वेंटली घेव येता. What is your recommendation? This is one of the most important thing. हाजे भितर सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार खंयचेय माउथ वॉश नॉट मोर दॅन 15 days. अच्छा, व्हेरी गुड. One thing. So there are some things which are available alcohol based and alcohol free. Alcohol free are most advisable. Alcohol based should not be used. Okay, unless until it has been prescribed by somebody, but preferably should be avoid alcohol based. So according to you हे जे माउथ वॉश जे असतात जे आम्ही युजली टीव्हीचे एक 15 दिवसापर्यंत वापरतात पण इट शुड नॉट बी मेड itself becomes one of the reason for staining of teeth. अच्छा, दातांक दाग पडपाक किंवा तेच कारणाक लागून तुमकां आनी बाकीचे दाताचे प्रॉब्लेम बरें आसा. डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी योग्य अशा प्रश्नाची समर्पक उत्तर दिला. आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो, विचारात. ओके. हॅलो दोतोर, नमस्कार. नमस्कार. तुमकां विचारपाक जाय, म्हजी एक अक्कलदाड हांवें काडून घेतल्या. ते काडच्या पयलीं म्हाका ते एक्सरे बी कितें काडून तांणी सांगिल्लें नर्व इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून. कळ्ळें? नर्व इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणटकीर ती दाड काडपाक म्हणजे दोतोरान सांगिल्लें दोनूय वटेन आसा तुका त्रास, म्हणजे काडल्यारूय त्रास जावपाक शकता आनी न काडल्यार म्हाका ते तातूंत भितर जेवण बी वचून आनी ते दाडेक बिडेक हाका गालाक बी लागून म्हाका त्रास जाताले. कळ्ळें न्हू तुका? सो ते काडून घेतली हांवें. कित्याक सदांच उठून जाता म्हणटकीर एटलिस्ट काडटकीर कितें जाता तें पळोवया म्हणून ती काडून घेतली. पूण आतां म्हाका कितें जालां जाणा, तो नर्व इन्वॉल्वमेंट आशिल्ल्यान म्हाका थंय जीब म्हजी जिबेक ते अशें मुयेल्ल्या भशेनच्यान जाल्या अर्दे. आनी हे केन्नाच्यान कितको तेंप जालो? आतां हांवें काडिल्ली गेल्या एप्रिलान काडिल्ली दाड आनी अजून पर्यंत म्हाका ते तशेंच आसा. जीब अर्दी बॅरेल्ल्या भशेन जाल्ली आसा. बरोबर. म्हाका दिसता डॉक्टर एप्रिल म्हणल्यार 3 म्हयने जाले. 3 म्हयने जाले न्ही? कितें केलां? 3 म्हयने जाले. मातसो टीव्हीचो आवाज कमी करात. हॅलो, विचारात. ते आतां म्हाका कितें उपयोग ताजो? तुम्ही कितें विचारलें? ना आतां तुमकां हे प्रॉब्लेम जाल्यार 3 म्हयने जाले न्ही? 3च महिने झाले ना तुमका? ना सॉरी 3 नाही, गेल्या एप्रिलान केल्लें दोतोर. म्हणजे आता 1 वर्ष जावन गेले. अच्छा, तेच म्हाका सांगिल्लें तेन्ना 6 म्हयन्या भितर हे परते जातले सारखे जातले म्हणून. करेक्ट. बरें आसा. आतां तुमी ताजे उपरांत कितें वखद बी दिल्लें तुमकां? वखद दिल्लें कितें? हॅलो, म्हाका दिसता नॉर्मली कितें आसता की खुबशे फाटी जेन्ना स्पेशली अक्कलदाडी काडटा इट इज समटायम्स व्हेरी क्लोज टू द नर्व जी आमी इन्फेरियर अल्वेलर नर्व म्हणून आसता तेजे खूब लागीं आसता ते. दिस आर वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ दॅट. आनी नॉर्मली डॉक्टर जेन्ना एक्सरे पळयता तेन्ना तांकां सांगतात की देर आर चान्सीस म्हणून. आतां थोडे फाटी ती डॅमेज जाता बट देर आर हाय चान्सीस ऑफ रिकवरी. विथइन 6 months इट हॅज टू रिकवर. ताजे वांगडा तांकां वखदूय दितात ते. सम मल्टीविटामिन्स दितात. ताजे उपरांत सम स्टेरॉइड्स थोडे फाटी दिवचे पडटा. ही कांय वखदां आसता जी दिवन ती रिकवर जाता. समज जावना जाल्यार म्हाका दिसता की तांच्यांनी तज्ञ दोतोर स्पेशली ओरल एंड मॅक्सिलोफेशियल सर्जन्स आसतात तांचे कडेन वचून तांच्यांनी सल्लो घेवचो. म्हाका दिसता की 1 वर्स जालां म्हटल्यार सो आय विल एडवायज बेसिकली अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जसं तुम्ही सांगले की तो कसले म्हटले तुम्ही ओरल एंड मॅक्सिलोफेशियल सर्जन असं त्या डॉक्टराकडे वचून ताचो सल्लो घेवचो. सो दिस कॅन बी रेक्टिफाईड. होपफुली रेक्टिफाईड म्हणजे तसेच सोचून रावनासतना आणि परत डिले करनासतना अर्लियर कारण तांकां ती जीप चावत एकदा तांकां काय कळपाक होना. सो प्रेफरेबली आय विल एडवायज देम टू विजिट अ ओरल सर्जन. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. दोतोर नमस्कार. नमस्कार. म्हाका एक विचारपाचें आसलें दोतोर, दाताचे आनी कानाचो कितें संबंध आसा? म्हणजे कानान दुखल्या भशेन जाता, दात बी अशें कातरो पडल्या भशेन जाला, दाडो. नाही कातरो कोणाक पडला? दाताक पडला कानाक पडला? दाताक दाड. अच्छा. आणि कान दुखल्या मातशें सुजल्या भशेन दिसता म्हाका. अच्छा. तशें डायरेक्ट रिलेशन आसना पूण तुमकां जेन्ना एकदां थोडे फाटी पेशंट येता आमचे कडेन जे फाटले दात स्पेशली किडल्यार ते सांगतात आमकां की कान दुखल्या भशेन दिसता म्हणून. प्रेफरेबली डायरेक्ट रिलेशन आसना अशें की म्हणजे हांगा दुखल्यार हांगा दुखतलें अशें कांय ना. पूण थोडे फाटी केन्ना केन्ना लिम्फ नोड एनलार्ज जाता पोस्टिरियर फाटल्यान बी जाल्यार तुमकां दात दुखल्या भशेन दिसता काना खातीर. आनी थोडे फाटी दात फाटले दुखल्यार
कानात दुखल्या भशेन दिसता तशें काय रिलेशन आसना पूण मायनर ते ट्रिटमेंट केल्या उपरांत तेच रोखडे सॉल्व जाता ताका काय येना. अच्छा सो बेसिकली थोडक्यात अशें म्हणायचं की डॉक्टर कान आनी म्हणजे दात म्हणजे लास्ट जे स्पेशली सांगले ते लागीं तेंची प्रॉक्सिमिटी क्लोज आशिल्ल्यान इनफॅक्ट केन्ना रिफर्ड पेन म्हणजे हांगा दुखता पण तुका दिसता खंय दुखता म्हणून बिकॉज यू एक्झॅक्टली कॅनॉट डिमार्केट म्हणजे हांगा झोन असो आसना ना की बाबा हांगा पर्यंतच दाताचो दुखता हांगा सो दॅट कॅन बी म्हणजे रिफर्ड पेन आसूं शकता सो वीच कॅन बी मॅनेज हे इम्पॉर्टंट डॉक्टराचो सल्लो घेवप खूप गरजेचें म्हाका दिसता दिस कॅन बी व्हेरी वेल टॅकल. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो डॉक्टर. हां हांव न्हू संजय उलयतां. म्हाजी अक्कल दाढी काडून न्हू जाले 15 वर्सां न्हू मागीर हांवें सकयल आसता पळय ती आनी ती सिल्वर दाढी फिलअप करून घेतलेली आनी आतां न्हू म्हाका ती हें जाता कशें दुखता कशें तें कशें ती कशी सिल्वर भरिल्ली ती दुखता काय काडिल्ली जाग्यार ती दुखता. आतां 15 वर्सां जाली सिल्वर भरून. एक फाटी म्हाका कळ्ळें. हांव तुमकां थोडक्यान सांगपाचें म्हळ्यार थोडी फाटी सिल्वर घातिल्ले आसता ताजे पोना म्हणजे ताणें सांगलां की ती दाढी लागल्या कारणान थोडी फाटी कितें आसता की इम्पॅक्टेड दात आसता तो दात नॉर्मल अलायनमेंटान आसना तो वांकडो येता ताका लागून किडपाक सुरू जाता आनी तो जेन्ना आमी अक्कल दाढी काडटा तेन्ना हो भरपाक आमकां बरो मेळटा आनी तो भरल्यार सुद्दां थोडे फाटी जाता कितें की सेकंडरी कॅरीज पोना बरोच डीप वता तो आनी थंय सेकंडरी कॅरीज जावं येता. सो म्हाका दिसता की हांकां सेकंडरी कॅरीज म्हळ्यार पोना फिलिंगाचे पोना खंय तरी किडला आनी ते खंय तरी नर्व इनवॉल्व जाल्या भशेन दिसता. सो ताका ट्रिटमेंट म्हटल्यार तांणी खंयच्या दोतोरा कडेन वचोन घडये गरज पडत एक्सरे घेवन पळयतले ते आनी समज जर नर्व इनवॉल्व जाला जाल्यार ताका रूट कनाल म्हणटा तो ट्रिटमेंट करचो पडटलो. दुसरें म्हणजे 15 इज क्वायट अ गुड टायम वीच वी हॅड म्हणजे ताणें बरोच वेळ जशें कारण उदक थोडे कोणी म्हणलें की 15-25 वर्सां पयलीं बरें ते अजून बरें आसा आतां भरता ते रोखडे पडटा म्हणून. एनिवे आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा. डॉक्टर हॅलो हां विचारात. हांव म्हापशेच्यान उलयतां. हां उलयात. दात हेरिडिटरी आसतात म्हणजे बापायक आवयक वीक आसत किंवा बरे आसत जाल्यार ते भुरग्यांक येतात. नाही पळय दात वीक आसा मातशें म्हाका सारकें कळून ना डॉक्टर म्हणजे एक्झॅक्टली म्हणजे अशें हातून भुरगेपणान तांचे पडटात किंवा काडचे पडटात अशें. हय हाजे भितर 2-3 गोश्टी हांव तुमकां पयलींच्यान सांगता की थोडे फाटी पेरंट्साक न्ही दात येवपाक डिले जाल्ले आसता सो ते घडी हेरिडेटरी दिसूं येता की भुरग्या भितर थोडे फाटी डिले जावं येता. थोडे फाटी आसता की आमचे दात विस्कळ असतात आवयचे किंवा बापायचे दात विस्कळ आसल्यार भुरग्याचे जावं शकता. पूण अशें आनी काही हेरिडेटरी अशें म्हणजे हेच हेरिडेटरी जावं शकता जातून करून जे दिसता भुरग्या भितर पेरंट्सा भितर दिसता तसल्यो गोश्टी भुरग्या भितर दिसूं शकता ताका आमी हेरिडेटरी म्हणूंक शकता. बरोबर. पण अशें म्हणजे तांचो जो प्रश्न आशिल्लो की बाबा दातांचे विकनेस म्हणजे तांच्यांनी म्हटलं एक्चुअली म्हणजे इवन आय वॉज नॉट कन्विन्स विथ दॅट स्टेटमेंट पण मे बी ही इज ट्रायंग टू से की थोडे समजा पेरंट्सांचे दात बेगीन काडचे पडले जाल्यार भुरग्यांची तशी अवस्था जावं शकता काय कितें एक प्रश्न. आनी दुसरें म्हणजे मातसो वॉट आय कॅन म्हणजे रिथिंक अबाउट दीस क्वेश्चन इज समजा की एखाद्या वेळा पेरंट्सांचे काडचे पडले पण त्या वेळेचो काळ आशिल्लो की तांचे जे प्रॉपर बरें हायजीन जर ताणें मेंटेन केलें वी पूट लिटल मोर एफर्ट्स टू एन्श्युअर दॅट भुरग्यांचे जर दांत व्यवस्थीत ब्रशान योग्य वेळार दाखोवन दोतोराक दाखोवन सुद्दां ट्रिटमेंट टायम टू टायम घेत जाल्यार दीस कॅन बी प्रिव्हेंटेड. बरोबर. आतां इम्युनिटी फॅक्टर थोडोसो हेरिडेटरी बेस्ड आसूं येता पूण तुमी सांगले ते भशेन जर वेगळे जर प्रत्येक गोष्टीक जर सारके केअर घेतले आमी ब्रशिंगाचे बी जाल्यार आमी तेजेर मात करूं शकता. बरोबर. माझा डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हां विचारात. गुड इवनिंग डॉक्टर. गुड इवनिंग. म्हाका एक 2 प्रश्न आशिल्ले. दोनूय विचारात. ओके. फर्स्ट प्रश्न असो की म्हणजे दातांचे मदीं न्ही खाजीन अशे ब्लॅक या अशे ब्रावन कशे स्टेन्स कशे पडल्या ते काडपाक म्हाका प्रोफेशनल डेंटिस्टा कडेन वचचें पडटा या होम रेमेडी अशें कितें अवेलेबल आसा. आनी सेकंड क्वेश्चन असो की जी फ्लॉसिंग आसता पळय ते आमी दिसाक कितले फावटी फ्लॉसिंग करूंक जाय दात आमचे आनी कितली मिनटां करूंक जाय. पयलो क्वेश्चन तांचो की दातां मदली जे काळे जो कितें दिसता तो प्रोफेशनली केल्लो बरो तो पॉसिबल ना. फ्लॉस तुमी दिसाक एकदां केल्यार पुरो. ओके. प्रेफरेबली इन द इवनिंग. ओके. आनी तो रातचे जेवल्या उपरांत म्हणटा तुमी रातचे जेवल्या उपरांत सुद्दां करूं येता ताणी करून दातां मदीं कांय उरपा जायना. आनी तो करता आसतना प्रेफरेबली सगळ्या दातांनी केल्यार कोता येता. इट हॅज टू बी मूड इन सच वे दॅट की जे हिरडी आसता तिका मार बसपा येना किंवा ब्लीड जावपा येना आनी दातां भितर घातल्या उपरांत ते शी शेप दाताचेर मुवमेंट करून वयर काडपाचे. प्रेफरेबली इतले केल्यार तुमकां म्हाका दिसना दातांचे प्रॉब्लम सुद्दां जातले म्हणून. डॉक्टर मातसो एक आउट ऑफ इग्नोरन्स म्हणजे हे तुमी म्हणटा ते की वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटेरियर लावप काय
दोन दातांच्या मदीं फ्लॉसिंग करप म्हणटा. दोन दाताच्या मदीं फ्लॉस म्हणटात एक सूत कशें आसता, नायलॉन बेस्ड, वॅक्स्ड आनी अनवॅक्स्ड असतात. आतां हाजे भितर कितें करप की दोन दातां मदीं घालप, ते दोन दाताच्या मदीं अशें मदीं घातलें काय ताजो सी शेप मुवमेंट जावपा जाय. हिरडेच्या वयर जावपा जाय तो, हिरडे भितर प्रेस करप वयर काडप, जाणे करून तुमी हिरडेक मार बसपाक दिनासतना जो भितर अडकला ते भायर काडप, अन्नाचे कण आडको दिनात. पण बेसिकली समजा जर दात व्यवस्थित भितर जर काय शिरकूं ना जाल्यार मुद्दाम फ्लॉस घालपाची गरज ना. इट मे क्रिएट आर्टिफिशियल स्पेस, पूण प्रेफरेबल स्पेस जायना. फ्लॉस केलो म्हणून स्पेस जायना, पण वचपाक जायना, वचपाक जायना. कितें तें पण ते फ्लॉस भितर वचपाक जायना. हय हय, नॉर्मल दाता भितर वतले. इट हॅज टू गो एंड दॅट स्पेस हॅज टू बी मेंटेन क्लीन. अच्छा ओके. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो सर. हॅलो. Hello, doctor. Hello. Good evening, doctor. Good evening. I'm speaking from Kolva actually. My name is Thomas Rodriguez. Thomas बाब प्रश्न विचारात. Doctor, मुझे चेडा is in 5th standard now. आणि त्याचे मुखले दोन दांत आसा ते मातशे भायर आसा. सो हांवें डॉक्टराक दाखयलें ताका. ते डॉक्टर म्हणटा तेजे तो रातचो न्हिदताना तोंड उदक्यान धरून न्हिदता. आणि खरें तो उदक्यान धरून न्हिदता तोंड. सो तेका लागून ते मुखले वयले दोन दांत आसा ते भायर येयले तेगेले. सो वेन ही स्माइल्स both the teeth can be like displayed. So now he has prescribed some kind of a form which he has to wear when he is not going to school, or he can wear it when he is like sleeping and all. So that will like मातशे ते भितर वयतले म्हणटा दोन दांत वयले. सो ते आनी कितें ट्रिटमेंट आसा डॉक्टर? ना, म्हाका दिसता तुमी करेक्ट ट्रिटमेंट लायनीर आहा. बेसिकली तो सांगता की ताजे दोन दात भायर आहा म्हणून. बेसिकली दिस इज एट दिस स्टेज वी कॅन डू समथींग कॉल्ड प्रिव्हेंटिव्ह ऑर्थोडॉन्टिक्स, किंवा सरी अशी घालतात की जाणे करून ती स्टेज येवची न्ही, ताका फर्दर ट्रिटमेंट करपाक पडचो न्ही म्हणून प्रिव्हेंटिव्ह स्टेजीचेरूच ताका ती ताणें अप्लायन्स दिला, जाणे करून ते दात ह्या स्टेजीचेर थारो येता, फुडली ताजी एबनॉर्मल हे आसा ते अरेस्ट जावं शकता. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिव्हेंटिव्ह. हाजे भितर ऑर्थोडॉन्टिक्सा भितर स्पेशली दे आर डन बाय स्पेशलिस्ट, आनी हाजे भितर 3 तरेचे ट्रिटमेंट आसता. इन सोंपें सांगपा म्हळ्यार तुमकां प्रिव्हेंटिव्ह, मदली इंटरसेप्टिव्ह आनी क्युरेटिव्ह. दिस आर ऑल डन बाय स्पेशलिस्ट. आतां ताणी सांगले ते भशेन ताणी करेक्ट स्टेजीचेर ताजे प्रिव्हेन्शनाची सुरवात केला. सो म्हाका दिसना तुमकां कितें त्रास जातले अशें फुडें. सो इन शॉर्ट इवन हे जे सारके म्हणजे जे तोंड उगडे घालून न्हिदले किंवा ह्या सारखे जे हॅबिट तातूंत सुद्दां फरक येता, दो इट इज नॉट अंडर व्हॉलंटरी हीज कंट्रोल. कारण तो न्हिदल्या उपरांत तोंड उगडे जाताला म्हणजे देर मे बी सम अदर पॅथॉलॉजी ऑल्सो कॅन बी करेक्टेड. शूड बी ऑल्सो बरोबर. माय डॉक्टर, बरेच रंगतदार कार्यावळ जाल्या, बरेच प्रश्न आयल्या, खूप जणांच्या मनात अजूनही असतले, पण वेळेच्या अभावी आमी आतां ही कार्यावळ हांगा थांपोवची पडटली. तेचे पयलीं मातशें म्हाका सांगात की आमचे सगळ्यांचे जे म्हणजे म्हज्या सकट जे लोक कार्यक्रम पळयतात किंवा जे लोक एक म्हणतात सगळ्यांचेच दांत बरे उरचे ह्या खातीर टेक होम मेसेज म्हणून तुमी कितें सांगतले? आतां टेक होम मेसेजी भितर हांव पयलीं सांगूंक सोदता की सगळे जे कोण टिफिनान किंवा आमच्या भुरग्यांच्या भितर टिफीन दितात आमी, तांचे भितर जे जेवणाचे पदार्थ घालतात ते प्रेफरेबली शूड बी फायब्रस, फ्रुट्स असले तरेचे आसूं न्ही, चॉकलेटीन किंवा केक्स जे दातार उरोन किडपाचे, एक्झॅक्टली जे जंक फूड म्हणटात आमी, तसले कांय दिवचे न्ही, जाणे करून दात किडटात किंवा दात किडपाचें प्रमाण वाडटा. हेच्या वांगडाच हांव आनी एक गोश्ट सांगूंक सोदता, ती म्हणल्यार प्रत्येकान आमी 2दा ब्रश करचे, एकदां भायर वतना लोकां खातीर आनी रातचे जे करता ते स्वता खातीर, जाणे करून तुमची जी डेंटल प्रॉब्लम आहा ती तुमी खुबशी कमी करूं येता किंवा थांबोवं येता. बरोबर. त्याच भशेन 3 गोश्टी आमी म्हटल्यो ते भशेन ब्रश, फ्लॉस आनी माउथवॉश. माउथवॉश हांवें सांगिल्ल्या भशेन ते फक्त 15 दिसूच चडांत चड घेवचे, अनलेस अंटील इट इज प्रिस्क्रायब. मीन नॉर्मल कंडिशन तुमकां गरज ना ताची, पूण ब्रश रेग्युलरली करात, 2दा करात. म्हाका दिसता तुमकां आनी डेंटल प्रॉब्लम चडशी रिस्ट्रिक्ट करपाक तुमकां खूब आदार जाता. त्याच वांगडा तुमचे खुबशे जर प्रायवेटान वता जाल्यार जे लोकांनी पयशाचे प्रॉब्लम आहात ते रिस्ट्रिक्ट जातले. सो इट इज ऑलवेज बेटर to prevent rather than cure. So all of you all have to smile, have a nice smile with a good brushing technique and correct technique. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट. हांव तेच वाट पळयतालो डॉक्टर की सगळ्यात तुमच्या चेहऱ्याचेर एक प्रसन्न हास्य आसूं, मनापासून हसात, प्रसन्न रावात आनी सगळ्यांक बरे दांत आनी बरे आरोग्य मेळचें अशें आमी प्रार्थना करून दुसरे फावटी येता ते बुधवारा आमचे बरोबर आसतले डॉक्टर सभ्यसाची मुखोपाध्याय, गोयचे नामनेचे हार्टाचे स्पेशलिस्ट म्हणजे काळजाचे तज्ञ दोतोर. तुमचे जे प्रश्न आसता तुमच्यान तयार दवर येता, मातसो अभ्यास करात, थोडक्यान प्रश्न विचारपाची संवय लावन घेयात. डॉक्टर तुमकां सगळ्यांच्या वतीन काळजान सावन देव बरें करूं, आनी सगळे पळोवपी आसात आनी जांच्यांनी आमकां प्रश्न विचारले तांकांय आनी तुमकां सगळ्यांक
काळजान सावन देव बरें करूं. नमस्कार.